स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उड्या रूपान लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय उड्या रूपान लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका जिणे पयणार सांगा दिताय कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय जिणे पयणार सांगा दिताय कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय अंतरांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उतरां तुज्या तुज वाडयताय मासान तुज्या घटाय दिताय उतरां तुज्या तुज वाडयताय मासान तुज्या घटाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या सगळा तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या नमन तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या प्रणाम तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या मान तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू प्रणिपात करता हूं सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू तुका
तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या वैभव तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू वाकावणी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू गायतां तुका सुम्या जेजू गायतां तुका सुम्या हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या वर्णितां तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या दिनवासतां तुका सुम्या जेजू वासतां तुका सुम्या नावाडतां तुका सुम्या जेजू वासतां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू रजयतां तुका सुम्या जेजू रजयतां तुका सुम्या जेजू वाकाणतां तुका सुम्या जेजू वाकणतां तुका सुम्या जेजू उल्हासतां तुका सुम्या जेजू उल्हासतां तुका सुम्या जेजू पगडशितां तुका सुम्या जेजू पगडशितां तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या उगडाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या हालेलुया 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 हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू काळजांत हांव वर्गां दितां जेजू हांव वर्गां दितां जेजू हांव वर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांत वर्गां दितां जेजू हांव वर्गां दितां जेजू हांव वर्गां दितां जेजू काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता तूं जेजू हांव मोग करता तूं जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता तूं जेजू काळजांत मोगाळ भावन आनी भयणी म्हणो पाद्री पियोच्या सर आमी भक्ती काणो आनी आमी भक्तीक ताचे मरिफात सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू कडेन मागूंक आमी हांगासर आयल्या ताका अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर आयल्या कित्याक फाटल्या दिसांनी ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी ह्या फाटल्या वर्सांनी आमच्या जिणेंत सबार बरीं कामां जाल्यांत बरीं कार्यां जाल्यांत आमी देवा कडेन मागिल्लें देवाच्या पांयां तळी हर एकी आमचे विनवण्यो ताच्या पांयां तळी दवरिल्ल्यो त्या बेसमाच्या शिवरांनी तांणी आमकां पावटी पावयलां हाका सर जेजूचो मोग देवाचो मोग आमच्या काळजांत आमच्या जिणेंत आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या घराचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या पिडेस्त मनशांचेर हर एकल्याचेर तो आसा त्या देखून ह्या वेळार आमी अर्गां दिवंक आयल्या आसता देवाचो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवं दी आनी हांगा आशिल्ल्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमी सरपडोवन सश्टांग नमस्कार आमी करया आनी ताचे मरिफात आमी जेजू तुजे मुखार कांयच न्हय तूं येदो व्हडलो सोडवंदर जावन ह्या संवसाराक तूं आयलोय आनी आमची पातकां तुवें बक्षिलें आनी आमचें मागणें सदांच तुवें देवाच्या पांयां तळी दवरून देवान आमकां आशिर्वादीत आमकां केल्लें आसा त्या देखून जावं तुका अर्गां जावं तुका महिमा जावं तुका होगळाप येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया जेजू येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया सर्पदिदार आणि बोमगळा बापा जेजू आमचे संगत आसा
आनी जेजूक आमी पळयता आनी जेजू आमच्या कुडींत रिगता आनी आमी ताचे थंय एक जाता आनी हो संस्कार आनी हो आमचो भावार्थ तो आमी केदेंच सांडिना जावं. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आयकता देवाचें उतर खंयसर आमकां ह्या दोग या तिग खंयसर जमो जातात थंयसर हांव आसा म्हणटा जेजू. आनी हांगासर आमी दोग न्ही तेग पूण साबार जाणां आमी हांगासर जमो जाल्या आनी ह्या वेळार जेजू आमचे सांगता आसा. जेजून केवल एक या दोगांक मात्र न्हय आमचे सांगता आमी सर एका मनाची एका काळजाची एका कुटुंबाची जावन हांगासर आमी आयल्या फकत सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक आमी पळोवंक. आमी सबार पोवटी इगर्जेची भेट आमी करता जाल्यार पवित्र सक्रामेंत टबेर्नकलांत आसा पूण आमच्या दोळ्यांक आमकां आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक आमकां दिसना जाल्यार आत्मीक रितीन आमी आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आमी जर तर दोळे दांपून आसतना जेजू थंयसर आसा आनी तशेंच हांगासर आसल्या सक्रामेंतांत तो जेजू कसो आसा त्याच प्रकार टबेर्नकलांत भितर थंयच आसा म्हणलो तो भावार्थांत आमी आनी तशेंच आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता. पूण आतां जेजू तूं खरोच आमच्या दोळ्या मुखार तूं आसाय त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता आनी त्याच प्रकार तुवें ती केल्लीं सर ती आजापां आजुनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सत्संबारा ह्या आमच्या गांवांत ती आजापां जावन आसात. आनी प्रत्येक तरान आमी ह्या वेळार आमी मागोवंक तुजे लागीं आयल्या सर आमच्या सरकारी फुडाऱ्या विशयंत थंयसर आज कितें तांच्या मिटिंगार कितें पास करूंक तांकां मोण जालां सर क्रिस्तांवांच्यांक दोगदोनी दिवच्यांक प्रत्येक जावं ते FCRA बिल पास केल्यार सर आमी कितें तांव भायर तावन कितें पयशे हाडना हांगासर आमी लोकांची ह्या इगर्ज्यो ह्या कितें आमी बांदलां तें सर तें सरकाराक वेचे बरें ते करतात म्हणून तांच्या मोतींत आसा आनी ह्या दोगदोनेतावन भायर येवंक तांणी तें FCRA बिल तें पास करनाटलें बरें ह्या सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू कडेन आमी सरपडोन आमी मागया कित्याक आमचे थंय विरोध आसात आमकां कळीत आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलां जाल्यार सर्वेस्पराच्या दोगां प्रवाद्यांक थंयसर विरोध रावुल्ली मांडावळ थंयसर आसा. पातकेजींनी बदलून देवा थंय फाटीं परतना तर जेरुजालेमांतलें मंदीर नाश जातलें म्हणून प्रवादी येरेमियान सांगिल्लें. जेरुजालेमाच्या याजकांक आनी लोकांक तें बरें लागलें ना त्या देखून तांणी येरेमिया प्रवादीक लगड काडूंक तांणी येवजिलें आनी ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो म्हणून तांणी योजन केलें आनी हेरोदियासा लागीं आपलो आक्राम संबंद सरको न्हय म्हणून स्नान दातार जुवांक आपली सूख दाखोवंक दिल्ली हेरोदरायाक तें बरें दिसलें ना त्या देखून ताची घुमटीस कातरली आनी केदळां कोण एक पथकांत मनीस पडटा कोण वायटा धरता कोण वांकड्या वाटेन चलता कोण अन्याय करता कोण मोस्तरान आसा कोण हांकारान आसा तसल्यांक तिदूंक आमकां हक्क आसा. पूण ह्या आधुनीक काळार आमी पळय जंय पडटा आमी तिद्विल्ले मनीस सामा सारके आसात गी ह्या आमचे थंय विरोध येतीत गी आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलां कितल्याश्या जाणांक हांकार दवरून राग दवरून तांचे कडेन फारीपण काण घेवच्या खातीर तांकां जुशी मारिल्लें जावन आसा आनी सत खंडीत जावन आडोवंक जाता. ताचो परिणाम गंभीर म्हणून त्या दोगांय प्रवादींक येरेमियाक आनी जुआंव बप्तिस्ताक कळीत आसलें तरी तांणी मरणाक ते भियोंक नातल्ले. तांचे थंय धैर्य आसलें धैर्यान तांणी तांकां तिदविलें आनी ते विरोध रावतेत म्हणूनय तांकां भियें दिसोना. हेरोदियेक राय लेकून जुआंवक ताणें दक्षिणेक तो पडलो ना. दक्षिणेक पडोवन उपगणेक लागून वायट परिणाम भोगूंक मेळत म्हणून भियोवन बरें करूंक तिदवूंक सारकी वाट दाखोवंक सताच्या पक्षान झुजूंक आमी होगडायलेले अवकाश खंडीत जावं नये.
साबार आसात. उपरांत आमी सुरसुरलें जावन आसा. हांवें तांकां सांगचें आशिल्लें, म्हाका कळीत आशिल्लें जाल्यार हांवें सांगलें ना. आतां तीं कश्टान आसात. तीं जर तर हांवें सांगलें जाल्यार तीं फाटीं परत तीं असले सुरसुरे आमचे थंय खंडीत जावनी आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एका आराधना वेळार जेजूक आमी साक्ष दिवंक आमी येता. साक्ष जावन आसा आमच्या भावार्थाची, साक्ष जावन आसा आमच्या जिविताची वरोवणी करूंक. सक्रामेंता मुखार बसून हांवें, म्हाका देवा तुवें नवो दीस दिलाय. सकाळीं तावन सांज पर्यंत हांवें कितें केलें, कशी म्हजी जिणी करशिली आनी कितें म्हज्या जिणेंत हांवें हेरांक बरें थंय केलें. ह्या म्हज्याच स्वार्थान हांव जियेलीं या जियेलो गे. ह्या हांवें आनी एक कोणाक म्हाका हांगासर तुवें आज अवकाश दिल्लोय बरें करूंक. हांवें कितें आज बरें केलें? जर तर आज बरें करूंक ना, हो अवकाश वगडायला, तो आमकां खंडीत जावनी फाटीं मेळना. पूण देवाच्या दयेन देवान आमचेर दया देखून फाल्यांचो दीस दिलो जाल्यार फाल्यां आमी बरें करूंक जायचें. कित्याक जेजून केल्लें तेंच जावन आसा. जेजून आपल्या जिवितांत हर एकल्याकी बरें केल्लें जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तांची पिडा ताणें गूण केली आनी तांकां कोणाक तिदूंक आशिल्लें जेजून खंडीत जावन थंयसर तिदविलां आनी बऱ्या वाटेक हाडलां. आनी मुखार पातक करनाका आनी मुखार असली करणी करनाका, तूं आनी बरी जा म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा. पिडा गूण केल्ली जावन आसा. भुकेल्या लोकांक जेवण दिल्लें जावन आसा. पियोंक उदक दिल्लें जावन आसा. आनी तें केवल पोटाची भूक मात्र थांबोवंक न्हय, बागार आत्मीक भुकी थांबोवंक ताणें मस्त प्रयत्न केलें आनी सर लोकांक ताणें दिल्लें जावन आसा. आनी आखरेक आपली कूड आनी रगत ताणें व्हरयलें आनी दिली. आनी आमी आजुनी आमच्या आत्मीक भुके खातीर आमी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवन आमचें जिवीत आमी नंदन करता आनी हेरांकी तेंच आमी शिकयता. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರಭುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ನೀ ತರಿಸಿ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ನೀ ತರಿಸಿ, 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ, 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ, 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಣಿಸಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಓ
ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗವನ್ನು ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗವನ್ನು ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಸತ್ತ ಲಾಜರನನ್ನು ನೀ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸತ್ತ ಲಾಜರನನ್ನು ನೀ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ನೀ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓ ಯೇಸುವೇ
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸುವೆ. इतल्या बऱ्या जेजूचें भजन आमी केलें आनी जेजूच्या जिवितांत कितें ताणें केल्लें तें सर आमी आतां ह्या भजना मरिफांत जेजूचें भजन आमी केलें आनी जेजूक आमी अर्गां दिलीं. जेजू तूं बरो गवळी, तूं सदांच आमच्या फाटल्यान आसाय, सदांच आमकां तूं राखून व्हरताय, सदांच आमचो हात धरून तूं आमकां चलयताय. त्या देखून आमी कोणेंच तुज्यो शेळयो जावन आसचे आनी कोणेंच तुजे तावन पयस वचूंक नजो. त्या देखून आमच्या फाटल्यान तूं आमकां पळयताय, आमच्या सांगाता तूं येताय, आमच्या मुखल्यान तूं येताय आमकां वाट धरून आनी तशेंच आमच्या तूं वयर आसाय, आमकां तूं सदांच बेसांव दिताय. त्या देखून तुजें बेसांव आमी काणगेता आनी त्याच प्रकार तुजो सदांच आमी पाटलाव करता. आनी आज ह्या आराधना वेळार तुज्या पांया मुळा आमी कितें दवरलां, सर आमचीं तेसावां, सर आमच्यो गरजो हर एकाचेरी तुजें आशिर्वाद आमकां घाल. एका स्त्रियेक आपलो बऱ्या तरान बळतेर जावच्या खातीर तुजे लागीं मागून आसात आनी घराक लोन काडिल्लें तें पारी जावंक, तांकां आदार जावंक तीं तुज्या कुरपेचें बेसांव मागतात. जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक आनी तशेंच बऱ्या मोलाक विकूंक वचूंक तांकां फावो करूंक तीं मागून आसात. आनी ह्या जाग्याचे समस्ये जेजू एकल्याचे मात्र न्हय, हांगा तुज्या पांया मुळा दवरचे. साबार लोकांचे साबार गांवांनी ह्या साबार पिरगच्यांनी ते आसात. ह्या सर समस्यांक बेगीनच तूं परिहार दी. सर कोणाची जावं पुरो विरोध पार्टी या अनेका पार्टी, कोण म्हज्या जाग्याचें म्हजो जागो म्हणून चिंता, आनीकलीं तांचो जागो म्हूण चिंता, तांचें बरें मोण जावं दी थंयसर. एकामेका सोडधड थंयसर आसूं दी, एकामेका थंयसर राजी संदान आसूं दी आनी तूं तांच्या मोदें प्रवेश जा. आनी सर वकिलांक ही केजी खंडी जावन दिल्यात. जाग्याचे समस्या म्हणटा आसतना वकील नासतना हे समस्या नात आनी वकिलां मरिफात आनीकी समस्या चड जावचे आसतात, कित्याक ते थंयसर तांचे संधान करतात. आनी जेजू ह्या सर व लोक कोणें तुजे लागीं ही मागणी सारल्यांत, कोणें जाग्याच्या परिहाराक तुजे लागीं विनंती केल्या, जावंक पुरो ही दुबळी, जावंक पुरो ही निरापराधी, जावंक पुरो हांचे लागीं कांयच ना, हांच्या जिवितांत कश्ट आसतले, हांच्या भुरग्यांच्या शिकपाक कश्ट जातले, हांकां बरें बिडार ना जातलें. हे जागे कोणेंय पुर्वजांनी आमच्या तांणी आपलो घाम देंवोवन तांच्या कश्टांनी कितें तांणी उरोवन हे जागे भुरग्यां बाळांक म्हणून केल्ले जावंक पुरो. ह्या थंय तावन आयिल्ली त्या पुर्वजां तावन आयिल्ले सर ते ह्या जाग्याचे समस्ये ते परिहार कर. कित्याक ह्या कोणाचे जाग्याचे समस्या आसात तांची सर पुर्वजां थंयसर तुजे सरशीन आसात, सर्गीच्या राजांत आसात आनी थंय तावन पळयतात आनी तुजे लागीं निरंतर ती मागतात. त्या देखून तांचे मागणें आयक जेजू. आनी बऱ्या कामा खातीर विजा मेळोवंक मागलां, गल्पांत काम मेळोवंक मागणें आसा आनी तशेंच एका व्यक्तीचें परिहार ह्या परिवर्तन जावंक तांणी मागणें केलां. ह्या सर समस्यांक परिहार दी जेजू. आनी तशेंच आमी तुजे लागीं आयिल्ल्या भक्तीन आयल्या आमी, भावार्थान आयल्या आमी आनी सर आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमचें कितें बरेंपण तूं पळय,
आमचें कितें वायट तूं पळयनाका, त्या देखून तुजे लागीं आमचे आशिर्वाद आमकां आतां दी. प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Pag-ibon Padre Pio Papa, Prekos Marit Krista Sarkya, आमचे पासोत माग बापा, संच्या कामिने किंतुजा, आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे, विधेयपणाचो सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां खुसाचो कुरव जोडलोय. भाग्यवान पाद्री पियो बापा, प्रकाश बरे क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासोत माग बापा, सच्चा कामी देखील रुजा. क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जिसूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्री पियो बापा, प्रकाश बरी क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासोत माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या. सांपियो आम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा, तुवें कापुचीन याजक सांप पाद्री पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतीन कितें आमी अत्रेगून हांगासर मागता, ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा
तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. हाबळें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळचें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सोम तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदां आनी सदां पॉळ जगुसचें जेजो. देवाचे मेळ आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सत सांग तुमकां सांगता. म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नवी मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सोम तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदां आनी सदां पॉळ जगुसचें जेजो. देवाचे मेळ आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सत सांग तुमकां सांगता. सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सदशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण कणगीत भरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशेंच संवसारांत जावं. ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सोम तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदां आनी सदां पॉळ जगुसचें जेजो. देवाचे मेळ आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. ये जेजूच्या पवित्र काळजा कश्ट केल्यांकय दया दाखय नासतना रावचें तुका आसाद. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरेच्या दुखेस्तांनी तुला काळजा मरिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणे प्रकृतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृता आणि वर्षा तुका आम्ही उलोव मागता. आम्ही परदेशी वेळेचे बाळका या दुःखाच्या कोंडात आसा. आस्कार आणि उपकार सोन आम्ही तुका रुदान करता. तर तू आमचे शेकाये हे तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वैपती आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैवी फळ जेजू को आमकां दय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुआरी मरिये. सांजुजे जेजूच्या पस्क्या बापा. आमा बसो विनंती कर सांपियो. आमा बसो विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस आसीसच्या पाटला उदारा. आमा बसो विनंती कर. सांपियो कापुचन वडदीच्या अलंकारा. आमा बसो विनंती कर. सांपियो सुम्याच्या पाशावांच्या गह्यांनी नटलेल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो युकरिस्तांत भक्तीन भरलेल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो कुमसरीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयल्ल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा. आमा बसो विनंती कर. सांपियो मागण्यांत तिरसन सांबाळलेल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कालतो जाल्ल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या. आमा बसो विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बाचवे खातीर वावुरलेल्या. आमा बसो विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा. आमा बसो विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षणा पावच्या. आमा बसो विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा. आमा बसो विनंती कर सांपियो आमा सुमेस्तांच्या आदारा. आमा बसो विनंती कर. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया.
हे देवा, तुझ्या सेवका सांपियोग समर्पित जिनियका पावणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रान्सिस आशिषीच्या शतांत क्रिस्तचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्यावर वे आमी आमकां फौज जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासन श्रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियो आमकां तुज्या कृपेच्या देण्याने भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून दाताव तुझी महिमा नावाडताव की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. फांकला प्रकाश पृथ्वीर देवाचो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदें येवन रावला. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून दाताव तुझी महिमा नावाडताव गीत तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर SMA मिसां भेटयल्ल्या खातीर सर आमच्या बेनिफॅक्टर्सा पासत आनी हिता चिंतका पासत आमी मागता. आज प्रत्येक तरान आमी मागता जेनिशा डिकोस्टा तांच्या बऱ्या मनाक आनी तशेंच तांणी हांगासर फुलां आनी ब्रेड आनी प्रदान केल्यात. तांकां देवान सर तांच्या मागण्याक उलो दिला. देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गामीस ती भेटयतात. अर्गामीस भेटयतात जेरोमो आनी ट्रेसी बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांत आनी तशेंच आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस भेटयतात डेलिशिया. देवादीन JM पायस, मेरी पायस, देवादीन AF सिक्वेरा, आली सिक्वेराच्या आत्म्या मीस भेटयतात एडवर्ड आनी रोझलिन पायस. आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस भेटयतात आनी ताजी सोजा. देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर पाद्री पियोच्या मनाकार मीस भेटयतात वॉल्टर सिक्वेर आनी कुटुंब. आपल्या खासगी इराद्या खातीर आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एरियन बिन्निसाक मीस भेटयतात रॉड्रिगस. बऱ्या कामा खातीर मीस भेटयतात आणाव रॉड्रिगस आनी बरें एक काम सोदून काडूंक मीस भेटयलां अनानिया आनी मीस भेटयलां बर्नेस आनी कुटुंब. देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सांपियोच्या मनाकर मीस भेटयतात पिलोमेना सांगतीस. पाद्री पियोच्या मनाकर मीस भेटयतात स्टेला रॉड्रिगस. देवादीन जुलियाना डिसोजाच्या आत्म्या मीस भेटयतात सुनीता लोबो. ह्या सर त्या सवां सांगता आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आनी आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यां बाळाक कसलें पुरो आमी मागोवंक आयल्या तें सर देवाच्या पांय तळी उबारून आमी साचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्याचो बे आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूस तूं सांगता खंयसर दोग या तीग थंयसर आसात हांव तांचे सांगता सदांच आसतलो म्हणून तो वो मनोभाव आनी तशेंच हें उतर आमी मानून घेवया.
आमचे थंय जेजू सांगता आसा म्हणलो तो बावार्थांत आमी जियेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र गुट पावते परी संभ्रमूंक आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कुण्यान उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागे वंशदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, पवित्र आत्म्याच्या शिकवणे वरवीं तुका बापा म्हणून उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुवें आपणयलेल्या भुरग्यांची साल आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुवें बसयलेल्या दायजांत भितर सरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या येवकोटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सरेस्परान म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान म्हळें, शहराची ख्यास्त लागीं पावल्या. हर एकलो आपल्या आपल्या हातान नासाचे हत्यार घेवन येवं. तेन्ना उत्तरे फुडो करून आसलेल्या वयल्या दरवाट्यांतल्यान 6 जाण दादले आयले. हर एकल्यान आपल्या हातान मारेकार हत्यार घेतिल्ले. तांचे मदें सणी वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखकाची तैली बांदलेली आसली. ते भितर सरले आनी पितळचे वेदी बगले रावले. केरुबांचेर आसलेली इस्रायलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या उमरार रावली. सरेस्परान सणी वस्त्र न्हेसलेल्या आनी कमराक लेखकाची तैली बांदलेल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान अख्ख्या जेरुजलेमांतल्यान वोस आनी तांतुकेल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या करण्या पासत रुदान आनी विळाप करतात तांच्या कपालार एक कुणा कर. ताणें म्हाका आयका सारकें हेरांक म्हळें, ताच्या फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जीवशी मारा. कोणाचेरी दाळ दिश्ट घालिनाकात, कोणाचीच काकुळट करिनाकात. म्हाताऱ्यांक, युवकांक आनी युवत्यांक, भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जीवशी मारा. पूण कोण आसलेल्या कोणाकच हात लायनाकात. म्हज्या मंदिरांतल्यान सुरू करा. ताणें मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जीवशी मारून आपलो संवार सुरू केलो. तेन्ना ताणीं तांकां म्हळें, मंदीर बसराया आनी आंगणा मोड्यांनी बरा वसा. ते भायर सरले आनी शहरांत ताणीं संवार केलो. तेन्ना सरेस्पराची महिमा मंदिराच्या उमऱ्या वयली भायर सरली आनी केरुबाचेर रावली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते दनीतान वयर सरले. ते वयर सरतना तांच्या बगलेची सक्राय वयर केली. सरेस्पराच्या मंदिराची उदेंतीची दरवाट्याच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें केबार न्हंयच्या देगेर इस्रायलाच्या देवा पोंदा पडलेले प्राणी एसते आनी ते केरूब म्हूण म्हाका कळीस जालें.
हर एक प्राण्याक 4 तोंडां आसली आणि 4 पाकटे असले आणि त्याच्या पाकट्यामध्ये पोंदा मनशाच्या हातासारखे हात असले. तांची तोंडां हांवें केबार न्हंयच्या देगेर पळयली, त्या तोंडा सारकी दिसताली. हर एक प्राणी शीदा मुखार वयताल्यो. सरेस्पराचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जाव महिमा आता आणि सदा सर्वदा. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जाव. सर्जनांगामध्ये तोच मोहोन्नत अंतराळावैर गाजता ताची महिमा. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवासारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी साकला पळोव आपल्या उणस्थानांतावन तो बागवाता. वै सर्गा प्रितुमेचे दीस लाव तो बागवाता. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. अंतराळावैर सर्वेस्पराची महिमा. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मणयारपण आमचे ताबेन सोड दिला. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या आज्ञा सवय आसो. भाग्यवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वस आनी ताचें सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हणून जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक आनबावरत्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हणून लेखून ताका सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें
आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन खंयच्याय एका वस्तूक मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तीग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदेगात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्लें शुभ वर्तमान जेजूचें उतर. जर तर आमी आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत आमी बरें करन तसो नियाळ केलो जाल्यार आमी हांगा आशिल्लीं पुरा हरयेकी आमी अस्कत सैमाची मनशां. अस्कत साय म्हणटा आसतना आमचें थंय कितें पाडपण आसा, कितें उणेंपण आसा तें उखलून धरचें न्हय. भागार आमचें थंय मस्त बरेंपण आसा. आमी अस्कत त्या सांगाता चड आनी चड बऱ्या मनाची मनशां आमी बरें केलां, बरें करनच आसा आनी आमचें थंय बरें मन आसा. हरयेकी आमचें थंय आसता आसतना थोडे फावटी कोणें बोट दाखोवचें जाल्यार दोया लोबाक, आमचे काळो लोब, आमच्या लोबाक काळें पडल्यार कोणा दिसना. दोया लोबार जर तर एक चूर खत आसा जाल्यार काळें तें फस्ट दिसता आनी तेंच सांगचें. पूण सगळो लोब ह्या सगळें शर्ट तें धवें आसल्यार तें कोणी पळयना. तातूंत कितें इल्लेशें खत आसा गी तें मात पळोवचें. जावं पुरो खंय गेल्ले कडेन इल्ली कडी पडली कोणना आनी तुमकां कळीत आसा ती मासाची कडी पडल्यार काळें केल्यार ती वसूंकूच वचना, ती उरता थंयच उरता परमनंट. ताका आमटान घाला, बिंबले सार या नाल्यार काळें हें करून वताक भायर दवरा, तें वसूंकूच वचना. दुबेक दिल्यार तें वचना, तें म्हणटा जायना तें वचना म्हणटात. तो मागीर तो कुडकोत तो काण दुसरो घालीजे, कितेंय जावं दी. जायत्या बऱ्यापणा संगी एक ना आनी एक तरांचें उणेंपण ह्या अस्कतकाये हर एका मनशाक ती दोसता. देवान मनशाक रचता आसतना ह्या सर संगतीनीच तें रचलां. देखून सुखी केल्ल्या मरिफात थोडे फावटी आमी पातकान पडोवंक कारण जाता. देव बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां बक्षिलां. कशें बक्षिलें? ताणें आपले हात कुर्साक दिवन त्या रक्ता मरिफात आमकां सोडवण केली आनी आमच्या जिवितांत आसली हर एकी काळें तें खत म्हणलें तें पातक ताणें तें धुवन काडलां. आनी आमी आमचे बापा म्हणटा आमकां आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षूंक आमकां दिलां. पूण थोडे फावटी मस्त फावटी आमकां कश्ट जाता. ह्या वेळार दैवीक कृपा आमकां ती आवश्यकता जावन आसा. हेरांनी आमचे विरोध सुखी केल्ल्या वेळार आमी कशें चलोवंक जाय म्हणून जेजून आयच्या सुवार्थेंत आमकां शिकयलां. सुखी घडल्या वेळार कितें करीजे म्हणटा एकामेका तुमी उलया, समजून घेया. सुखी प्रामाणीकपणान आनी कालतेपणान तुमी वळखया. बरो संबंद आसा करूंक जाय. आनी खंयसर बरो संबंद आसा, खंयसर बरेंपण आसा, थंयसर सुखी कोणी उखलून धरनात. बगार बरेंच होगोळशितात. आनी जर तर कोणाक आमी तिद्विता, कोणाची सुखी आमी दाखोवन दिता, तांकां तें बरें लागना जाल्यार, ती पाटी परतना जाल्यार आनेकल्याक सांग. तो आनेकलोय बऱ्या म्हण आसो जाल्यार जायत आमी सांगुलो मनीस. त्या मनशा कडेन तो जर तर बरो आसा जाल्यार तो आमचे सांगी आमी ताका सांगल्यार तो येना. आनी आतां आमी आनेकल्याक सांगून ताचे वरणी आनेकल्याक सांगल्यार आमी दोगांयकी आमकां शूट करूंक जाता. आतांचो काळ तसो जाला. पूण जेजून आमकां सांगलां आमकां कश्ट जायनासतना आमी करयेत. थोड्या मट्टार म्हण इल्लें करन इल्लें बरेंपण आमी करयेत. आनी ताची झडती करची नाका, ताचें पारीपण घेवचें नाका, हागे काडचें नाका, ताचें नांव पाड करचें नाका. बिलकूल तशें करूं नजो म्हणून जेजू सांगता. आनी जर तर असले मनीस
नांव पाड करचें हागे काडचें या आनी काल पारीकपण काण घेवचें झडती करचें ते मनीस आमच्या फाटल्यान आसा जाल्यार तांकां आमी लेखी जय ते आमचे बॉडी गार्ड म्हणून ते आमचे बॉडी गार्ड आमकां फाटल्यान येतात आनी आमची खेळकुळां करतात कुडी काडतात म्हणून त्या देखून तसल्या मनशांक आमी काणाक घालूं नजो कोणेंय आमच्या विशयांत कितेंय सांगलें जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम काले आमचे कश्ट काले म्हणून सांगल्यार म्हजेडे तुमचे विशयांत कोणेंय सांगलें जाल्यार हांव वचून त्याच मनशाक सांगता थंयसर वैमान आसूं या थंयसर आनी झगडें जावचें कारण थंयसर जाता कोणेंय सांगलें जाल्यार हांवें वगत रावचें म्हळ्यार बरें बरें कितें आसा जाल्यार व्हडणी ताचे विशयांत सूख सांगची या ती कोणी मोगार पडल्यान आनी कोणी धांवल्यांत आनी कायलें जालां ना जाल्यार बेश्टें तरी उलोवंक ना जाल्यार खबरो करून आनी एकल्या विशयांत उलोवण दुसऱ्या मनशा कडेन सांगून त्या मनशान आनी एका तिसऱ्या मनशा कडेन सांगून येदी व्हडली लायन जावन तांणी केल्ली ल्हानशी सूख पूण ताचे 12 ब्रेस्तार करून सोडता आमी आमचे आतांचे जिवीत तशें देखून संवसारी संबंद आनी सर्गी संबंद तो बरो उरजे जाल्यार आमी आनी एकल्या विशयांत वायट उलोवंक ना मोगान उलय जाय आमी आनी बॉक्सांनी आमी दी जाय तीस एकस वाट जावन आसची त्या देखून आमच्या पिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेसंबारांनी ती क्रिस्तांव जावं दी या दुसऱ्या धर्माची जावं दी ती मनशां हें धर्म भास तें परत मागीर आयिल्लें मनशापण मनशां पयलें देवान रचल्लें सगळ्यांक एकस त्या देखून असल्या आमच्या जाग्यांनी आमी बॉक्सांनी जायत्या मापान दिवन बऱ्या संबंदांत आमी जिवंक आसा आनी जिवंक आमकां जेजू परत परत ताच्या उतरां मरीपात सांगता त्या देखून बरे संबंदांत खंयसर आसा थंयसर जेजूचें देवाचें हजारपण आसा तेंच तें जेजून म्हणचें दोगी तिग आसले कडेन हांव थंयसर आसा म्हणल्यार कायलें आमचो खंय बरो संबंद आसा खंय बरेंपण आसा खंय बरें मोन आसा खंय बरें काळीज आसा थंय जेजू थंयसर आसा म्हणून देव आमच्या मदें आसा तर आमकां कितेंच उणें पडना आमचें मागणें सुपळ जाता सबार पोवटी आमी तशेंच आमच्या स्वार्थांत मागल्यार जायना आमी बऱ्या मनान बऱ्या जिवितांत मागलें तें उतर खंडीत जावनी देव आयकता आनी दोग्या तिग एका मनाची एका काळजाची एका उतराची एका बऱ्या हाची चिंतपाची असली मनशां खंयसर आसात थंयसर देव आसा जेजू थंयसर आसा आनी तसलें मन आसले कडेन आनी तसलें मन आमी जर तर खंयसर पळयता आमी चिंती जाय जेजू थंयसर आसा म्हणून त्या देखून आमी मागया सुमया बऱ्या संबंदाचे मनीस आमकां सदांच कर म्हणून आमेन. Opsitał Bapa Monam Cię erpitał Tuka Dănam Cię wypytał Tuka Kan je Bapa Why would Tuka bedong so Raso Gitu mogam cakar zaso Kan ye Bapa Ni mania repta so tembo Zalogur tuja mogaso Sacrifices betul so kan ye Bapa. भाव भयणीनो आमी बेटोवचें हें बलिदान सर पदीदारा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दीत म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयसबेच्या दावा सर्वेस्पर मानून देव सर्वेस्परा तुज्या काकुळतेन तुका बेटोवंक फाव केल्लीं हें पवित्र सभेचीं दानां प्रसन्न जावन स्वीकार कर आनी तुज्या पदवेन आमच्या सर्वनेच्या गुटांत ती बदल म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासू. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचे सुवरवीं तुज्या सिम्मेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सायम परत्यान दिलें. देखून सगळी रचना आनंदान तुजी सेवा करता. प्रथमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची साबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. घरदाराचो सर्वेस्पर देव, सर्गारी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी. येता तो सुवाई. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा कोरस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दवा परी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सबारां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सो गोठ. सुचाराच्या सोडवून दारा तुझ्या कुलसा आमी पुनर्जीवन पोवणावरवी तुवें आमची सोडवून केली. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सुरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. असें लिओ आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उडास कर. आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागतां. अशें भाग्यवंत ओंकार मरये देवाच्या माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत पाद्री पियो आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या येवकोटान देवा सर पदवेदार बापा सर महिमा आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान तरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका येवकोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Jesu tuka yetai yetu ditu tuji sesai. Jesu tuka yetai yetu ditu tuji sesai. Moja saiba dev tu mozo तुका हांव अत्रेता. तुज्या येण्याक आत्मो म्हजो निरंतरी
मागता सुकाटीच्या बेटा बरी जीव रागोन आसा तुझे दिसगाम देवच्याक सोम्या तुझी सकल महिमा जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय म्हज्या जिवा प्रासन करी तुझो हांव मोग करता ओंकार म्हज्या स्तुती तुजी सदांनी हांव गायता जालोय सोम्या मोसो आदार तुजे उल्लासता तुझ्या हातान धरलाय म्हाका सावळे तुझ्या रागतान. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उजवाडान आमकां तिरासायन सांबाळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. वचून येयात सोम्याचें शुभ वर्तमान परगट करात. देवाचे वळोवकार. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि आमची बाप तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मोगाळ बापा आमचेर तुवें साप पाद्री पियोच्या विनवण्यान वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजातात आनी मनशांक दोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिडा गुण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भावार्थान सा पाद्री पियोच्या विनवण्यान मागता क्रिस्त आमच्या सुमयान जेजूचे नावी. आमेन. उपकार तुजो हांव आठयता मजतीर तुज्या पाकिता. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हडकायजा दैवी प्रकाशाच्या येसत्रा नामान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हडकायजा दैवी प्रकाशाच्या येसत्रा नामान तुका पियो बापा. संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय. गायिल्ल्या
पावडाच्या तोयसा निर्भोळ्या पावडाच्या ओढ जायचा दैवी प्रकाशच्या येसंत्रा नामान तुका पियो बापा मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां San Padre Pio, आम्हा पासत विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.